राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गासन 500 मिटरांचेर आशिल्ल्या सोऱ्याच्या दुकानांचेर सुप्रीम कोर्टान बंदी घाल्या. बारवाल्यांचेर आकांत आयलो. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें म्हणून ते मागतात. ह्या आदेशा खाला बार आनी रेस्टॉरंटां येनात अशें मुख्यमंत्र्याक दिसता. 500 मिटरा भितर अशे तरेची गोंयांत सुमार 3000 बार्रां, दुकानां आनी रेस्टॉरंटां आसात. सुप्रीम कोर्टान जो आदेश दिला तातूंत बार आनी रेस्टॉरंटां येनात अशें मुख्यमंत्र्याक दिसता. बार आनी रेस्टॉरंटां कुशीक काडलीं जाल्यार हो आंकडो 1500 जावं येता अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. गोंयांत हायवे कितलेशेच बायपास आसात. पोरणे हायवे डिनोटिफाय केले जाल्यार कितलींशींच आनीक लायसन्सां सरकार वांटूंक शकता. Information as of now we have collected out of 3,000, almost about 3,000 were. What I have learned is 50% of those are restaurants. Bar and restaurant. त्यामुळे जर ॲडव्होकेट जनरलान म्हाका व्हर्बली इंटरप्रेट केल्ली ऑर्डर ते जर रायटिंगान घालता जाल्यार भितरली 50% बारां ही वतली. वेल 3000 संख्या ती इट विल रेड्यूस डावन टू 1470 समथिंग, लिटल लेस दॅन 1500. बार एंड रेस्टॉरंट म्हणटा ते नाही, ताचे म्हणणे की इट इज फॉर लिकर शॉप्स, Not for bar and restaurant. नॉट फॉर bar. वाय यू आर इन्क्लुडिंग बार अँड रेस्टॉरंट इन दॅट अशें ताचें म्हणणें. समजलें? ताणें इंटरप्रिटेशन केल्यार जेंकां हे 3000 लोकांक ज्यो नोटिसीस दिता पळय तो तितूंतले 50% कम आउट. But are you confident that some solution will be found before the deadline set by the No. The new government has to do that. But I see it in this regard. This is one. Number 2, जे हायवेज आसात, शहरांत वचणारे हायवेज प्रत्येक गांवांत, ताका आमी बहुतेक सगळ्या ठिकाणी आतां बायपासीस केले. तो धरलो आनी भितरलो शहरांतलो जर डिनोटिफाय केलो जाल्यार खूब अजून काही एस्टॅब्लिशमेंट प्रोटेक्ट जातात. सगळे कडेन तशें आसा. त्यामुळे दॅट इज अनदर मेथड वेर बाय दॅट विल बी रिड्युस्ड. बट अगेन वॉट आय एडवायज देम इज दे आर द स्टेक होल्डर्स अँड स्टेक होल्डर्स नीड टू challenge the old order in the court, as has happened in case of 9 to 10 other states. हाणे वचूंक जाय. सरकारान वचचें हें योग्य न्हय. वी वील कीप ऑल दोज ऑप्शन्स ओपन फॉर द न्यू गव्हर्मेंट. फक्त नवीन सरकार येता ताका जे इन्फॉर्मेशन जाय तें सगळें आमी कलेक्ट करून दवरलें. नव्या सरकारान हो प्रस्न विधानसभेत हाडचो आनी सुप्रीम कोर्टांत वचचें. गोंयांक ह्या आदेशांतल्यान कडेक काडचें म्हूण मायकल मागता. We may go in the Supreme Court after taking necessary measures at the assembly. First is the assembly. We will have to pass something in the assembly. That how to come out. Our taverns were existing much before that. We can appoint House committee on this in the assembly. Secondly, central government also may appoint a committee. This should come up in the Lok Sabha also. MP who is there from South Goa, Narendra Savaikar, he will bring it up in the Lok Sabha. सरकार आनी ट्रेडर्स दोगांयनी बरोबर रिव्यूवाक कोर्टांत वचचें म्हणून पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार उलयलो. गव्हर्मेंट म्हणून आमचे पक्का डिसिजन आसा की सुप्रीम कोर्टान जें डिसिजन दिलां तें रिव्यू पेटिशन घालून आमी जे आमचे बारकार इफेक्टेड जाल्ले आहा, होलसेलर इफेक्टेड जाल्ले आहा तांकां आउट ऑफ द वे वचून सपोर्ट करपाक जाय. आनी हें काम गोंयचें सरकार करूंक शकना. हें काम सुप्रीम कोर्टानूच रिव्यू पेटिशन घालून जातलें. ते रिव्यू पेटिशन घालतना बऱ्यांतले बरे जे कायदे तज्ञ वकील आसात हांकां घेवन सुप्रीम कोर्टाक पडोवपाक जाय. सगळें तेंचे एसोसिएशन आहा, एसोसिएशनान घातल्या नंतर ताका आमचो पूर्ण पाठिंबा तांकां दिवप आनी सरकार तेंच्या बरोबर आसा आनी सरकाराकूय ते कितें मागतात हें जाय हें आमी सुप्रीम कोर्टाक दाखोवन दिल्लें. बीजेपी कितले आशिल्ले साहेब? पुटंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिरकार आनी शिरीश कुंकळकर.